सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून जुलियाना ट्रावासो हिच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या झेवियर के पिल्लय आनी एलिस डिकुन्या हांच्या आत्मे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन आमी मागुया. विक्टर फेर्नांडीस तशेंच जेनेसिया हाचे बरे भलायकी पासत आमी मागुया आनी हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत आमी ह्याचे मिसाचे भेटेन मागुया. जीं कोण बरीं नात तांची सेवा करतल्या दोतोरां नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्स आनी व्हॉलंटियर्स आसात तांचे पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया. आमचे शेतकार ह्या दिसांनी शेतान देंवलेले आसात. हे सगळ्या शेतकारां पासत तांचे शेताचो वावर बरे भाशेन जावंक आनी बरी पीक तांकां उत्पन्न जावंक तांच्या वावराचेर आशिर्वाद मागुया. मारिया संतान कुलासो एकाय आमच्या मागण्यांत दवरुया. हेर सगळीं आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्विस्पो तुमची सगळ्यांचो बाबा विनो बागयूंत आंब्रोस आमकां अशें म्हणटा, आर यू नॉट ऑक्युपायड विथ क्रायस्ट? डोंट यू लिसन टू हिम? बाय रिडींग द स्क्रिप्चर्स यू लिसन टू क्रायस्ट. देवाचें उतर आमी 2 दिसाक वाचता तेन्ना ह्या उतरांतल्यान आमकां सर्गीचो बाप आमच्यो कितें गरजो त्यो आमकां जाणो जाता. जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता 2 दिसाक ह्या उतरांतल्यान हो सर्गीचो बाप आमचें सगळें उलयता. जेसून आमकां मागण्यांतल्यान ह्या देवाक आमचो बाप करून दिला. तर आमी 2 दिसाक ताचें उतर आयकून आनी आमचे जिवितांत ताका अदीक आनी अदीक म्हत्व दिवंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत मागीर सदांच्या मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवंसो आनी आमचें बोड. आमी इतली असोक्त की तुजे विणें आमच्यान कांयच करूं नसो. सगळ्या काळजान आनी सर्व कोरण्यांनी तुज्या आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनोती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या सासणाक.
बागीवोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें दुसरें चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हजें पिशेंपण तुमी इल्लें सोंसलोलें जाल्यार पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेम आशा भोगता ती देवाचीच प्रेम आशा, कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यांत आनी हे पोरी एक निर्मळ आंकवार कोशी ह्या एकाच पोतीच्या हातान तुमकां घाल्यांत. पूण सोरपान आपले नाड बुद्दीन एवेक नाडली, तशेंच क्रिस्ताची सरळपण भोक्ती करची आसा ती सोडून तुमची चिंतना पयस वेतीत म्हूण म्हाका भिरांत दिसता. कित्याक कोणें येवन हांवें पोरगोटूंक ना तसलो जेजू तुमकां पोरगोटलो जाल्यार, वो तुमकां मेळ्ळा ताचे तावन वेगळो आत्मो तुमकां दिलो जाल्यार, वो तुमकां मेळ्ळा तांचेवन वेगळें शुभ वर्तमान पोरगोटलें जाल्यार हें सगळें तुमी बरे खुशेन घेतात. असलें आपूण महादोंडूत म्हूण समजतात, पूण ताचेवन हांव कांय उण्या मोलाचो न्हय. हुशारकायेन उलोवंक म्हाका जीब ना जायत, पूण जाणवाय म्हाका उणी ना. सगळ्या विशयांनी आनी तुम्हा सगळ्या हुजीर हांव कोण तो हांवें तुमकां दाखोवन दिला. देवाचें शुभ वर्तमान फुकट तुमकां पोरगोट करून तुमकां वयर उखलून दवरचे खातीर म्हाकाच हांवें किरकोळ केला म्हूण घडयेक म्हजो गुन्यांव जालो जायत. तुमची सेवा करूंक दुसऱ्या पवित्र सभांक कडसून फूल ना पाकळी घेवन तांकां हांवें दुर्बळ केल्यांत आनी तुमचे मदें गरजेक पर्यंत सांपडलेलो आसतना हांव कोणाकूच जोड जावंक ना. कित्याक मासेदोनियेंतले आयले ते म्हज्या गरजांक पावले. कशेच भाशेन हांवें तुमकां भार दिवंक ना आनी फुडाराकूय दिवचोच ना. म्हजें सवें आसा त्या क्रिस्ताच्यान हांव सांगतां. आख्खे आकायेंत ही म्हजी व्हडवीक हांव उबोवंक दिवचो ना तें खरें, आनी कित्याक हांव तुमचो मोग करिना देखून हांव करता म्हूण देव जाणो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळीं म्हणया, सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उचलीं व्हरती, तांचेर संतोसतात तांणी ती नियाळची. जबाब. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. मोहिमेवन देवान केलां तें सगळें लोकलोकीत पोरजोलीत. ताचें प्रमाणीकपण बाळटा तोखता सदांकाल. आपल्या विजमितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माय मोगाचो आनी काकलुतीन भरलेलो. जबाब. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. आपूण करता त्या सगळ्यान तो नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे, सासणाच्या सासणाक थारायलोले, प्रमाणीकपणान आनी स्वता पोरमोणे मानून हाडलोले. जबाब. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. उद्गार. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणें दिला. आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. मातेवा परमणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमा एकदा जेसून आपल्या शिसांक म्हणे, तुम्ही प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा परी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात. उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकी जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागच्या आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें, आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिनात जशें जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमानी मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या उद्गारान आमी कांय बरीं उतरां म्हणल्यात. देवान आमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक आतां आमच्यान जाता. वय बाबा भयणीनो, जेसून आमकां खेरीत भाशेन मागणें करतना हो देव जो इस्रायल पोरसां भिवून पडयताली, हो देव खास लायता, हो देव खोर, हो देव दुसऱ्यांक खोर सोज्या दिता, जाका सगळीं भियेतालीं, ह्या देवाक आब्बा वो बापा, आमचो बाप म्हूण पाचारून जेसून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. आमी ह्या संवसारांत जियेतना जायते पावटी बाबा भयणीनो देवाची आपणायलोली भुरगीं म्हणून विसरता. आदीं एकलो जाणार पवित्र सभेचो जॉन कासियन हो खेरीत भाशेन आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा, ह्या मागण्यांत जेजू मागणें करूंक शिकयता आसतना कांय बरें आमकां सुर्गीचो देव आमचो बाप म्हणून आमकां ह्या मागण्यांतल्यान शिकयता. इतलेंच न्हय, ह्या देवाचें नांव आमी पवित्र जावचें, आनी देवा खेरीत भाशेन आमी पवित्र जावंक मागता तेन्ना, हे देवाचें नांव पवित्र म्हणून आमी उच्चारता तेन्ना आमकां ह्या मागण्यांतल्यान काकलूत आमी मागून घेता म्हूण तो आमकां म्हणटा. इतलेंच न्हय, आमचें पातकी जिवीत भोगसूंक गरज आसा आमकां. आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमच्या पातकी जिविताक अदीक आनी अदीक आमी चुकी करता तेन्ना आमकां तर भोगसणें मेळटलें जाल्यार पयले सुवातेर आमच्या पेल्याक भोगसूंक गरज. म्हणटकूच आमच्या पातकांची आमी भोगसणें मागता जाल्यार आमच्या दुस्मानाक आमी भोगसूंक ह्या प्रार्थनान आमी विनवती करता म्हूण आमकां तो उगडास करता. बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेता म्हणटच आमकां सगल्यांक गरज जेवण खाणाची. म्हणटकूच देवा लागीं आमी प्रार्थना करतना आमकां आमचो दिसपटो गिरास फावो कर म्हूण आमी देवा लागीं विनवती करता. आनी हें गरजेचें आमी देवा लागीं विनवती करूंक ह्या प्रार्थनान आमकां मेळटा, आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी हो दिसपटो गिरास कशे तरेन मागतले हांव, जेन्ना आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. बाबा भयणीनो, दुसऱ्या सगळें भावपणान आमी जियेतल्यो, दुसऱ्या सगळें आमी बरेपणान जियेतल्यो, दुसऱ्यांक आमी हुस्क्यान आदार दितल्यो, दुसऱ्या सगळें आमी पावतल्यो, तांच्या गरजांक आमी बाबा भयणीनो आमचो तेंको दितल्यो, तेन्नाच की देव आमच्याय गरजांक तेंको दितलो म्हूण जुआंव कासियन आपल्या बरोवपान बरयता.
बाबा भयणीनो फुडें तो आमकां म्हणटा आमी ताळणेंत पडोना जावंक आनी अदीक वायटांतले आमी निवारूंक आमी पयले सुवातेर ह्या देवाक जो आमचो बाप म्हूण आमी मागणें करता ताका आमच्या पातकांचेर विनोती कर आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका म्हूण आमी प्रार्थना करूंक गरज. बाबा भयणीनो काय बरें मागणें जेजू आमकां शिकयता. आमी सगळीं देवाचीं आपणायलोलीं भुरगीं. दर दिसाक आमी जर मागणें करूंक बसता जाल्यार बाबा भयणीनो हें सगळ्यान उत्तम मागणें जेजून आमकां करूंक शिकयलां की देव आमचो बाप आसा आनी हे देवाचें नांव पवित्र जातलें जाल्यार आमी ताचें राज पयले सुवातेर आमच्या कुरण्यांनी आमच्या कर्तुबांनी अदीक आनी अदीक आमी करून फावो. आमच्या जिवितांत बरें करून हें देवाचें राज आमी विस्तारूंक फावो. देव कशें वाडयतलो तें देवाचेर दवरलेलें आसा. सगळ्यांक आमकां भाव भयणीनो बावतिस्मा वरवीं पवित्र स्नान दिलां. हो पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी घातला देखून आमी अदीक आनी अदीक सगळें ह्या संवसारांत आसली ती विकोटाय नश्ट करूंक पावता. कित्याक हो पवित्र आत्मा आमकां शक्तीन भरता आनी शक्तीन भरून आमकां सगळें आमच्या जिवितांत येतलें वायट, दुसऱ्यांक विंगास घेवचो, दुसऱ्यांच्यो खबरो करच्यो, दुसऱ्यांचेर गाराणें घालचें, दुसऱ्यांक अपमान करचो, दुसऱ्यांक वायट उतरां उलोवपाचीं, हें सगळें नपयत करूंक पवित्र आत्मा आमकां करपा दिता. काय बरो आंब्रोस आमकां म्हणटा आर यू नॉट प्रिऑक्युपायड वीथ क्रायस्ट. जरी तर आमी जेजून कितें भाशेन आमच्या जिवितांत तर आमचो मुखेल हेतू करता जाल्यार आमी बाबा भयणीनो ताका अदीक आनी अदीक आयकूंक तयार आसतले. जेन्ना आमी हे देवाचें उतर दर दिसाक वाचता तेन्ना आमी जेजूक आयकता. जेजू आमच्या जिवितांत कितें आमकां सांगता, जेजू आमच्या जिवितांत कशे तरेन आमचें जिवीत नवसोवचें, जेजू आमच्या जिवितांत कशे तरेन भावपणान आमी जिवचें, जेजू आमच्या जिवितांत कशी आमच्या जिवितांत विकोटां येता ती पयस करची, हें आमकां ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आपल्या उतरांतल्यान आमकां दर दिसाक फुडें व्हरूंक स्फूर्ती दिता. बाबा भयणीनो बागयोंत पावलू आज कोरीतकारांक जी कोरीतकारांची पवित्र सभा बागयोंत पावलू आपूण स्थापीत करता ते पवित्र सभेन किरीत भाशेन दुसरे येवन आडगां करून तांचे मदें फूट घालतात. हे पवित्र सभेक तो उगडास करतात. देवाचें उतर हांवें तुमकां फुकट परगटलें, हें देवाचें शुभ वर्तमान हांवें तुमकां फुकट परगटलें जाल्यार तुमी एकामेका सभेन भावपणान जियात. दुसरो तुमकां सांगता जाल्यार आडगां तुमकां शिकयता जाल्यार तुमी एकामेका सभेन बाबा भयणीनो अशें करिनाकात पूण एकचारांत रावत, भावपणान जियात. बाबा भयणीनो आज आमी हें मागणें म्हणटा आसतना आमकां उगडास करूं. कितले फावटी घडयेक देवाचें उतर आमी आयकता तेन्ना सुर्गीचो देव आमचो बाप म्हूण आमी प्रार्थना करता. ह्या देवाक आमी कितें भाशेन ताचें नांव पवित्र जावंक आमी मागणें करता. आमच्या जिवितांत आमकां विचार करूया. खरेंच आमच्या जिवितांत आसलेली विकोटाय आमी पयस करता, खरेंच आमची दुस्मानकाय आमी पयस करता, खरेंच दुसऱ्याचो हुस्को धरून तांच्या आदाराक पावता, खरेंच दुसऱ्यांची खबर आमी घेता, खरेंच आमच्या जिवितांत आसलेले कोण आमकां किरीत भाशेन जायतीं वर्सां बाबा भयणीनो आमकां दुखयतात, आमकां बाबा भयणीनो केणटात, असल्यांक भोगसणी दिवंक आमी राजी आसा जाल्यार आमकां विचार करूया. तेन्नाच की आमी म्हणटले तुमी तांचे दुसऱ्या सारकें जावं नाकात. जे जेजू म्हणटा विदेशां परी तुमी उतरांचो बोबाड करचो न्हय पूण तुमकां कितें गरज आसा तें तुमी मागच्या आदीं तुमचो सुर्गीचो बाप जाणा. जाल्यार ह्याच विस्वासान ह्या देवाक आमी मागता आसतना अदीक आनी अदीक ताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आनी जेजू आमकां शिकयलेल्या प्रार्थनान आमच्या दुस्मानाचो मोग करून आमी खरेंच एकचारान जिवंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. Thank you.
तुमच्या बाबा बिन मोशान तुमचे बलिदान सूर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसले सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा तुजे मुखार देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्यांक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सूर कडेन सोदताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनूच शब्दा वरवीं तुवें सगळें रुचलाय. पातकांतली आमकां सोडूच्याक आमचो तारू करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारीची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपल्या हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सोंसलें आनी मोरनाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेज भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दोळवरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांव येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्ताचो गोड परगोटुया. Gesù Gesù जीवन जाला. Gesù नव्याने रावलो. Gesù Gesù जीवन जाला. Gesù नव्याने रावलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वरीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा फिलिपनेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोत जोडीत मुखार मोड फुडें फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगातीक चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मदतान सूर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन.
बाबा भयणीनो, आमी आज प्रार्थना करतना आमच्या दुस्मानाचो उगडास आमी करुया, जांकां आमी बोगसणे दिवंक वावरूंक नात. उदीक आमी बोगसणे दिवंक ह्या प्रार्थनांत जेसून शिकयलेले सगळी आज्ञा आमी पाळटना किरीत भाशेन सुर्गीचे राज आमचे मदें येवं खतखत्यान जेजून शिकयलें प्रार्थना सगळी बरोबर म्हणुया. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या आमची चिता तशी आमची पातकां पुरूस, आनी आमकां तारणी पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवाड, दया करून हेची बितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवंती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजी कुशी परमळ तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजपूत चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या सूख, तुमचे सगळ्या माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी होच जेजू आमकां दूर दिसाक ह्या संवसारान भावपणान जिवंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सूख दे आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतले आमी घेतला ते जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सवे आमच्या एकवटाची खुणा. ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजां मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आनी सोर पदवीदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात. सुर्गीचो बाप दर दिसाक आमकां आपले काकृतीन आपली भुरगीं करता तर तेच आमी दुसऱ्यांकूय वांटून दिवं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesus.